नमस्कार. आज मार्च महिन्याच्या 7 तारीख ह्याच दिसा 1925 अंतू 7th मार्च 1925 अंतू कोंकणी आवयक एक पूत जालो आणि तो पूत कोंकणी आवयक विश्वभराचे मान दिवच्याक विश्वभराचे मान्यताय मेळोवन घेवच्याक ताणें खूब प्रयास केले. रवींद्र केळेकर होच एक कोंकणीचो सुपुत्र. ताणें कोंकणी भाषेचे मान्यताय राष्ट्रमट्टाचे गोंया मट्टाचे आणि समग्र विश्वस्तराचे सकळ भाषेंतले अग्रपंक्तींतू कोंकणी भाषेक राबोवचे तसो प्रयास केलो. आज तागेले जन्मदिसाचे उडगासारी जन्मदिसाच्या संदर्भारी तागेले एक उडगास काडया, ताका नमन करया आणि ताण घेतील काम आमी कितले मुखार व्हरच्याक फाव आसाची, आमी कितली करताची, कितली कोरका म्हळ्यार विशयारी वापस एक मनन करून घेवची दीस यो. आज आमगेलो आमगे स्टुडियोंतू श्री गोकुलदास प्रभू हांणी आसाची आनी कोंकणीचे एक प्रख्यात लेखक आणि चिंतक. रवींद्र केळेकर बाबाक तांणी पळयला, तांगेलो तांणी विशेष रितीची तांगेले कार्यावळ केलेलो आसा फुडले गोंया आसतना तांगेले संदर्भारी. आज तांगेले उडगास आज वांटून घेवया, तांगेले माहिती आमी निमगुया. गोकुलदास माम, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक खूब स्वागत सांगता. नमस्कार. रवींद्र केळेकर बाबाला तुम्ही निकट जावन तांकां पळयलेलो आसा आखिरेक तांगेले आखिरेक पावंड्यार. वय सो तुमकां रवींद्र केळेकर बाबाले उडगास येतना पयल्यान पयले तुमकां दिसचे एक म्हत्वाचे उडगास खंयचो? रवींद्र बाबा केळेकराक हांव पयलेच फावटी मेळटनी पयलेच फावटी तांचें नांव वाचता और एक म्हयनाळ्यांतल्यान तांची वळख घेता तें म्हाका दिसता जाग म्हयनाळे म्हणून आसा न्ही, जाग मासीक म्हणून एक आसा. ताजो फस्ट इश्यू हांव कॉलेजांत शिकचे टायमार आमगे घर कडेन येयली. सारकें म्हाका उडगास ना. 71, 72, 73 त्या वेळार दिसता म्हाका जाग म्हणून एक गोंयच्यान एक मासीक येवच्याक सुरू जाली आनी ताजे फस्ट इश्यू आमगेले घर कडेन येयले. तातूंतले संपादकीय हातूं रवींद्र बाबाचे पयलें वाक्य आशिल्लें आयचो दीस भांगराचो दीस म्हणून सांगून. सो तें वाक्य बरोवपी म्हणून सांगून रवींद्र बाबाची म्हाजे पयलेच फावटी वळख जाली. ती याद तो उडगास आनी केमिकल मनान तो जिवंत जावन आसा. निजाके ते आयचो दीस भांगराचो दीस म्हणजे एक वाक्य तांणी बरयलेलेची तांगेले जन्मदिसाचे संदर्भारी आमी ते निजावन आयचे दीस तो निजाके तांणी भांगराचो दीस केला अशें म्हाका दिसता. तुमी तांगेले विशयारी म्हत्वाचे म्हळ्यार तुमगेले अध्ययन आसा, तांगेले विशयार तुमी मस्त वाजिल्लो आसा, तांणी बरयलेलें वाजिल्लो आसा. ह्या संदर्भार तुमकां आमकां तांगेले बाल्याचे कांय क्षण बाल्याचे तांगेले केलो माहिती आमकां दियाची म्हणून हांव विनंती करता. हांव समजून घेतले प्रमाणे रवींद्र बाब केळेकर हांचो जल्म कुंकळे गांवांत जालो. केळेकर फॅमिली कुंकळे गांवचे म्हळ्यार दक्षिण गोंयांतले साश्टी तालुको दिसता म्हाका. त्या तालुक्यांतल्या कुंकळे गांवांत केळेकर फॅमिलीचे वसती आशिल्ली. तांगेलो बापूसो पोर्चुगीज टायमांतलो एक डॉक्टर जावन आशिल्लो. म्हळ्यार 20व्या शेकंडाच्या बिगिनिंगांत पोर्चुगीज सत्ता चलत आसतना गोंयकारांकय हायर एज्युकेशन घेवचें एक अवकाश मेळ्ळो. सॉर्ट ऑफ लिबरलायझेशन जाल्लें 20व्या शेकंडाच्या समवेर अरावंड 1910 त्या वेळार. ओके. सो तेन्ना रवींद्र बाबाचो बापूसो राजाराम केळेकर ते हायर एज्युकेशन जावन पोर्चुगीज
एज्युकेशन आंतुल्यान एक डॉक्टर जावन तांणी प्रॅक्टीस केल्या आमगेले कांय तांगेले तस्वीर आसाची ते आमी आतां पळयता राजाराम केळेकर म्हणून सांगितले रे आनी तांचे आजो न्हू हे तांगेलो आजो यो लिंगू रघुवीर दळवी दळवी म्हणून आशिल्ले वय लिंगू रघुवीर दळवी आजो म्हळ्यार मॅटर्नल ग्रँडफादर ना तागेलो बापसूलो राजाराम केळेकराचो बापूस तो बट तांणी मागीर गोंयचें नांव घालून प्रारंभ केलें आसतालें वय सो हे दळवी ते एक्चुअली ते एक नोटरी आशिल्ले ॲडव्होकेट एक नोटरी पब्लीक जावन वर्क करताले आनी तांणी कुंकळी गांवच्या इतिहास म्हणून मराठीन एक इतिहास पुस्तक बरयलें आसा दळवीन आनी पुस्तक कोणालें भगवद्गीता सांगता आनी तांणी आनी एक पुस्तक बरयलें म्हणून सांगल्यार नोटरीचे नोटरी मार्गदर्शिका म्हणून तांणी एक हँडबुक बरयलें आसा अशी 2 पुस्तकां तांणी दळवीन बरयलें आसा हे पुस्तक भगवद्गीतेचे अणकार पुर्तुगीज भाशेंतलो अणकार हे राजाराम केळेकर तांणी केला म्हणटना एक लेखकांचे परंपरेंतलो आनी एक लिंक म्हणून येता रवींद्र बाब केळेकर तिसरे जनरेशनांतलो एक बुदवंत एक फॅमिलींतले एक बुदवंत फॅमिलींतले एक तिसरे पिळगेंतलो एक रायटर रवींद्र बाब केळेकर हे तांगेले ते आतां राजाराम केळेकर म्हणून सांगितलं ते म्हाका दिसता दमण दीव म्हणून सांगून एक प्रदेश आसा दीव म्हणून सांगून एक प्रदेश आसा ते बी पुर्तुगीज कॉलनी आशिल्ली थंय तो प्रॅक्टीस करतालो आनी तो पिगान बशिल्लो तुका दिसता तो राजाराम केळेकर आनी तेगेले आवसनीक मागीर रवींद्र केळेकर तेगेले भावंडा लेगी राबून आशिल्ले एक ग्रूप फोटो तो सो तेगेले बाल्य रवींद्र बाबाले बाल्यकाल म्हणजे भुरगेपण 11 वर्सां पयलींची 11 वर्सां दीव गांवांत जालें वय सो तेगेले जल्म तेगेले गोंयांत जालें की तेगेले जल्म एक्झॅक्टली खंय जालो म्हूण म्हाका माहिती ना बट तेगेले पांतस्त ह्या पुस्तकान ताणें बरयल्या तेगेले पयलींची 11 वर्सां म्हळ्यार चड करून तो दिवांतूची जल्मला येता सब्जेक्ट टू करप्शन फर्स्ट 11 वर्सां थंयच आशिल्लीं आनी त्या उपरांत मागीर तो पणजे ते न्हू तेगेले ते SSLC इक्वेलंट जावन आशिल्लें पोर्चुगीज एज्युकेशन पणजे सावन घेतलें तेगेले सन प्रेयर सावन तेगेले युवावस्थे भितर आशिल्ले वेरियस स्टेजीसाचे तेगेलें चित्र ही सो हे तेगेले तरणे प्रायेरी आशिल्ले तेगेले इश्टां संगात ताणें काडलेले मनोहर सरदेसाई मध्येच्यो हे चित्राचे एक म्हत्व कसं म्हणजे तिगेय जाण साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड विनर दत्ताराम सट्टणकर मनोहर सरदेसाई कोंकणींतून तिगेय जाणांनी साहित्य अकॅडमीचे पुरस्कार घेतला रायट सायडार रवींद्र बाब केळेकर आसा ताका फर्स्ट मेळ्ळ्या त्या उपरांत मागीर मनोहर सरदेसाई ना लेफ्ट सायडार दत्ताराम सुट्टणकर तांकां मेळ्ळ्या त्या उपरांत मागीर कांय वर्सांनी डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई हाका मेळ्ळ्या अशी तिनी तातूंत एस्पेशली सुट्टणकार एक म्हाका दिसता रवींद्र बाब केळेकर देवर स्कूल मेट्स अशें दिसता म्हाका रवींद्र बाब तेगेले पयले लोटो गोदूबाई केळेकर तिगे लोटो हे फोटो पळय रवी पंडित हाणकाळान फोटो हे रवी पंडित आमगेले कवित्रयांतलो आमगेले मालगडे कवित्रयांतलो एकलो फामार जावन आशिल्लो कवी तो बी साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड विनर आनी फेमस फोटोग्राफर तो महात्मा गांधीचे जे ते ध्यानार बेशिल्ले फोटो काडलेले दिसता दॅट वॉज टेकन बाय रवी पंडित तो एक फेमस फोटोग्राफर ताणें काडलेलें चित्र आनी गोदूबाई केळेकर म्हणटात शी हॅज ऑल्सो रिटन ए बूक कोंकणी तिणें बी एक पुस्तक बरयलें आसा हे हिमालयाच्या प्रवासा उपरांत रवींद्र बाब केळेकरान काडलेलें अशें आशिल्लो म्हण आतां भितर युवप्रायाचे ते रवींद्र बाब केळेकरान तोंड समज दिसता ओके सो अशी एक बाल्याचे आमी एक तेगेले नियाळ गेले नंतर तांणी तांगेले युवक प्रायारी तांगेले कशें आशिल्लें वृत्ती जीवन कसं आशिल्लें
तुका इंटरेस्टिंग जेन्ना दिसतलें देखून हांव ते तागेले भुरगेपणांतले एक दोन एपिसोड सांगता. इट इज अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार रवींद्र बाब केळेकर कोंकणी कडेन कसो पावलो अशें म्हणून सांगून तो ते पांतस्त म्हणून ते तागेले ते ऑटोबायोग्राफी म्हणून सांगचे परस तो एक्चुअली ते गोंयच्या झुजाचे टायमाचे गोंयचे लिबरेशन पिरियडाचे कथन करता. हिस्टोरिकल नरेशन ते इतिहासीक नरेशनाचें पुस्तक ते पांतस्त. तातूंत तागेले भुरगेपणा पासून सांगतना तो सांगता 11 वर्सां गुजराती लोकां वोट आशिल्लो आपूण आशिल्लो तरी पूण आपूण गुजराती जावंक ना. तर पांतस्त म्हणलें पुस्तकांत व्हेरी इंटरेस्टिंग जावन आशिल्लें एक पॅसेज आसा. तुका इंटरेस्टिंग देखून हांव ते चिके एकच पॅराग्राफ ते हांव ते चिके वाचून दाखयता तुका. तो सांगता गुजराती वातावरणांत जिवितांतली 11 वर्सां सारली. गुजराती शिकलो, गुजराती भुरग्यां वांगडा एकरूप जाल्लो, तरी आसतना गुजराती जावंक पावलो ना. सदांच हांव वेगळो अशें दिसलें. पुर्तुगीज शिकलो, पुर्तुगीज भाशेचेर मना पासून मोग करूंक लागलो. तूं पुर्तुगीज म्हूण शिक्षणान म्हाका ताळो सरांटून सांगलें, तरी आसतना पुर्तुगीज जावंक पावलो ना. पुर्तुगेजांचे फकत म्हजेर राज चलता. पुर्तुगेज वेगळे, हांव वेगळो अशेंची म्हाका सदां दिसलें. फाटलीं 3 वर्सां महाराष्ट्रीय जावपाचो जीव ओतून यत्न केल्लो तरी पूण जालो ना. आयज पळयता हांव महाराष्ट्रीयूय न्हय, मागीर हांव कोण? तूं कोंकणो. भितर काळजाच्या खोल ताळांत एक आवाज आयकूंक येयलो. हांवें म्हणलें देवा कसलें खंडीत जियेता हांव. खंडीत म्हणून सांगितलें कट्ट जाल्लें. खंडीत जियेता हांव. उलयता एक भाशेन तर वाचता दुसऱ्या भाशेन, शिकता तिसरेच भाशेन. असले मनशाच्या व्यक्तित्व अखंड कशें उरतलें सांग रे दुनिया. तो सांगता. सो गुजरातांत देव वातावरण देवाचे गुजराती वातावरणांत वाडलो, महाराष्ट्रीय वातावरणांत येयलो, तरी पूण हे दोनूय जालो ना. शिकपण पुर्तुगीज जाल्लें, पुर्तुगीज सत्तेंच्यो वाडलो, तरी पूण हांव पुर्तुगीज जालो ना. तर हांव कोण अशें तो ताका विचार लागता आनी मागीर तो समजून घेता आपूण कोंकणो म्हणून. ती बी एक विचित्र एक परिस्थितीन जाता. तो अशी SSLC इक्वेलंट जावन आशिल्ली परीक्षा घेवन पणजेच्यान मागीर दिवा वतना मुंबय पावलो. सो मुंबय एक ताका व्हरपी मनीस आशिल्ले गुजराती मनीस. सो ताका जेवणा खातीर एक गुजराती हॉटेलांत गेले. ताका तें आवडना. म्हणटकीर तो विचारता तुका तें आवडना कित्याक? तुका महाराष्ट्रीयन जाय अमके कडेन वच म्हणून तो थंय वता. आनी तें महाराष्ट्रीयन जेवण तो पळयतना ताका दिसता तें बी ताका आवडचें ना. म्हणटकीर तो महाराष्ट्रीयन ताका विचारता तूं महाराष्ट्रीयन न्हय? वय. तो सांगता वय हांव महाराष्ट्रीयन. तरी हें तुका कितें आवडना? हें आमचें जेवण न्हय. तूं महाराष्ट्रीयन न्हय? वय. पूण तूं मराठी उलयना? वय हांव मराठीच उलयता. पूण तूं त्या वेटरा कडेन दुसरी खंयची तरी भास उलयची दिसलें. ती आमची मराठी, ताका आमी कोंकणी म्हणटात अशें तो म्हणटा. आनी मागीर तो सांगता म्हाका तें जेवण लागना, हें जेवण लागना, म्हाका फकत हें कोंकणी जेवणाची लागता. आनी ताका लागून म्हाका खंयचे हांव कोण असो विचार लागलो अशें तो सांगता पांतस्त पुस्तकांत. सो ह्या दोनी हाका लागून खंयचे इन्सिडंटा लागून आपूण खंय आशिल्लो आनी ते कोंकणी कडेन कसो पावलो अशें म्हणून तो सांगता. त्या उपरांत मागीर तो थंयचे पॉलिटिकल जावन आशिल्ले वातावरणाक लागून आकर्शीत न्हय, ताका लागून कंटाळ येवन तो मागीर ताका रेबल जावंक हें जालो. तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो सुरू करता. आनी तो इवन
तुगेले हिंसावादी लोक आसा न्ही इवन तांचे कडेन बी पावता बट अल्टिमेटली ताका कळून येता की गांधीन मार्ग बरो म्हणून सांगून ते ताका एका अंतो आसतना खंय तुगेले जेलांत आसतना कळटा ताका आनी थंयच्यान मागीर तो गांधीवादा कडेन आकर्शीत जावन मागीर वार्द्या वता आनी मागीर वार्द्या साकून तो मागीर विनोबा भावे काका कालेलकर हांचे संगातांतल्यान तांच्या सहवासांतल्यान तो मागीर गोवा लिबरेशना खातीर खंयच्या गोवा लिबरेशना खातीर लोकांक जागोवचे खातीर कोंकणी भाशेचो फायदो घेवन मीर्ग आनी गोमंत भारती अशे दोन्ही पत्रिका तो सुरू केला. त्या पत्रिकेचे दोन्ही तस्वीर आसा एक मीर्ग आनी खंयचे गोमंत भारती. म्हाका अनेक ह्या संदर्भात म्हाका तुमगेल्या नेमकं आशिल्लें काका साहेब कालेलकरालो एक व्हड एक प्रभाव तागेले वयर पडलेलो म्हाका दिसता. तागेले सगळ्याची गांधीयन शेप गांधीयन म्हळ्यार शेप करूंक तागेले चिंतप तांतू काका साहेब कालेलकर व्हड एक विनोबा भावे आनी काका साहेब कालेलकर. काका साहेब कालेलकर तव एक कोंकणी मनीस वय. काका साहेब कालेलकर इज अ मॅन ऑफ कोंकणी ओरिजिन. ओके. एक्चुअली म्हाका दिसता तो साऊथ कोंकणांतलो हय आनी तागेले पासून इवन ऐन वेळार ह्या पुस्तकांत विनोबा भावेले आश्रमांत तागेले काडलेलो फोटो ना हे एक्चुअली काका साहेब काका हे वार्द्या आश्रमांत विनोबा भावे संगाता बसून आशिल्ले फोटो तो विदाउट शर्ट विनोबा भावे सेंटरान बशिल्लो दिसून येता. नेक्स्ट फोटो नेक्स्ट हो फोटो काका साहेबाचे घरकड आहे. तागेले कुटुंब आनी तागेले मित्रा वांगडा रवींद्र बाबा तुका मध्येचो काका साहेब सकल बसून आसा मदें बसून आसा आनी रवींद्र बाबा सेकंड रोवांत रायट सायडार राबून आसा. बट तो मराठी चिंतक रायटर. एक्चुअली तो साऊथ कोंकणाचो आनी गुजराती रायटर बट महाराष्ट्रीयन बॅकग्राऊंडाचो वय बट तो कोंकणी अभिमानी व्हडलो कोंकणी अभिमानी आनी कोंकणी भाशेक खूब मोग करपी आनी कोंकणी भाशेक सपोर्ट केलेलो आनी ताचो प्रोत्साहन केलेलो मनीस. गांधीयन सर्कलां भितर जो एक प्रॉमिनंट इंटलेक्च्युअल अशी सांगताची ते प्रकाराचो मनीस काका साहेब कालेलकर. गुजरातींत खूब बरयलें आसा तांणी आनीक हिंदी भाशेंतूय तांणी खूब बरयलें आसा. हिंदी इंग्लीश भाशेंतूय खूब बरयलें आसा. तांचे म्हाका दिसता तिसरे गोमंतक मराठी संमेलनाचो तो अध्यक्ष जावन आशिल्लो. आय थिंक 1945 वर्सा गोंयांत खंय तरी जाल्लें तें आनीक तेन्ना शेणी गोंय बाबा आसा शेणी गोंय बाबा आसा. सो तांणी त्या संमेलनाचो अध्यक्ष जावन आसतना एक इंटरेस्टिंग जावन आशिल्ली एक घडणूक जाली. काका साहेब कालेलकर फुल ऑफ सिंपथी फॉर गोवा आनीक कोंकणी आनीक मराठी संमेलनांत आशिल्ले कोंकणी विरोधी लोक म्हणटना तागेले महाराष्ट्रवादी आनीक कोंकणी ते संमेलनाचे अध्यक्षपदार राबून ताणें उलयल्या भाशणांत तो स्पश्ट सांगता गोंयांत कोंकणी चलता वय पूण कोंकणीचो विरोध तुमी करूं नाकात. हांगाच्या लोकांची भास कोंकणी मराठी चलता म्हूण सांगून ताचो विरोध करचे न्हय. हय आनीक ह्या फुडें कोंकणीचे खूब प्रगती जावपाची आसा ह्या सुराचे ह्या टोनाचे तागेले भाशण आशिल्लें. सो त्या वेळार मराठी खातीर खूब लोक अशे उलयता आसतना आमच्या कोंकणी वाद्याकलो शांताराम आमोणकर म्हणून सांगून ते सभेंत आशिल्लो उपस्थित आशिल्लो. तो वयर येयलो न्ही का म्हाका एक उलोवच्याक एक संदी दिवंक जाय आपूण कोंकणींत उलोवच्याक सोदता म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें. म्हणटना बोवाळ जाल्लो तें बोवाळ जातना काका साहेब कालेलकरान ताका उलोवच्याक सोडचें म्हणून तागेलें समर्थन केलें. समर्थन करतना ताजे विरोध जाल्लो म्हळ्यार अध्यक्षान सांगिल्लें लोकांक मान्य जावचें ना अशें ताका कळून येयलें. म्हणटना ताणें बहिष्कार केल्लो अशें आमकां हें मेळटा खंयच्या माहिती मेळटा.
सो काका साहेब कालेलकर कोंकणीक फॉर आशिल्लो आनीक गोंयच्यो आनी कोंकणीचो तो समर्थक आशिल्लो आनीक ताका लागूनच मागीर कोंकणी परिशदेचे म्हाका दिसता 8व्या अधिवेशनांत तो इनॉग्रेटर जावन आशिल्लो काकासाहेब कालेलकराले प्रभाव रवींद्र केळेकर बाबा वयर खूब पडलेलो आसताले आनी ते सिंपती तेगेले कोंकणी वयच्यो या गोंयच्यो अस्मितायेच्यो सिंपतीज कसो आशिल्ले काकासाहेब कालेलकराले ते रवींद्र केळेकराले युवा अवस्थेचे एक थॉट्स आयडियोलॉजीस फॉर्मेशन करूंक म्हळ्यार एक घट्टी करूंक मस्त उपकार जाल्ले म्हणून म्हाका दिसता तुमी सांगिल्लें उतरां निश्चितपणान आतां तुमी हांव निमगे तुमगेले ते एक म्हाका एक कोंकणी चळवळेचे आमी हें पळयलें म्हणून जाल्यार एक सूत्र शेणे गोंयबाबाचे व्हड एक आमकां अडिपाय म्हणटा आमी कोंकणीन एक बुन्याद म्हणटा बुन्याद घालून दिलेले शेणे गोंयबाबान खूब बरयलें ताणें सकट प्रकारा वयर बरोवचें जाता म्हणून दाखोवन दिलें सकट प्रकार आतां हांव तुमकां निमतां कांय रवींद्र केळेकर बाब एक शेणे गोंयबाबाचो समर्थ उत्तराधिकारी अशें दिसता अशें सांगूं येता कारण शेणे गोंयबाबा उपरांत कोंकणी खातीर म्हळ्यार कोंकणी एक भास म्हणून सांगून झुजोवन दाखोवपा खातीर आनीक ते भाशेच्या विकासा खातीर इतलो प्रयत्न केलेलो दुसरो व्यक्ती आसा तशें दिसना म्हाका शेणे गोंयबाब 1946 वर्सा अंतरलो आनीक त्या उपरांत मागीर शेणे गोंयबाब अंतरतना आमचे रवींद्र बाब केळेकराक 21 वर्सां पूण शेणे गोंयबाबाची कांय पुस्तकां कांय कडेन उपलब्ध आशिल्ले पूण तितले पॉप्युलर जावंक नाशिल्ले शेणे गोंयबाब तसो ताज्या जिविता तो जिवंत आसतना तो तितलो पॉप्युलर जावंक नाशिल्लो कांय इंटलेक्च्युअल सर्कल्सांत ताजे प्रभाव आशिल्लो आनीक कांय जाणांक ताजे इवन कोंकणी मनशा पैकी ताजे हे आशिल्ले खंयचे ताजे नांव पसरता जालें ताणें बरयल्ले खंयचे पुस्तकां ताणें बरयल्ले लेख हे सगळे लोक वाचताले पूण तितलो पॉप्युलर नाशिल्लो कित्याक मराठी वाद्यांचो तितलो प्रभाव आशिल्लो देखून शेणे गोंयबाबाक तितले पॉप्युलॅरिटी नाशिल्ली केवळ मरतनाची एक अर्ध डझन लोक एक डझन लोक आशिल्ले तागेले ते फ्युनरलांत पॉयंट इज रवींद्र बाब केळेकर आपूण कोंकणी म्हणून वळखूंक घेतले अशें हांव तुका सांगलें ते मस्त पयलीं तो स्कूल एज्युकेशन जावन बापसू कडेन वतना परत देवांत वतना तेन्ना कोंकणी जालो न्हय तो मना भितर जागे येयली ताणें वचून तागेले बापसूक विचारलें आमचे भाशेन पुस्तकां ना कित्याक तेन्ना तागेले बापसून ताका सांगलें वामन वर्दे वालावलीकार म्हणून सांगून एकलो मुंबयंत आसा तो बरयता ताजें पुस्तक म्हाजे कडेन आशिल्लें गोंयकाराची गोंया बैली वचून म्हणून एक पुस्तक ताणें बरयलें म्हाजे कडेन आशिल्लें आनी कोण तरी म्हाजे कडल्यान तें घेतलें आनी तो मनीस आतां देवांत आसा देखून हांव तुका तें घेवन दिवंक जायना तूं अशें कर अमके कडेन गोमंतक छापखानो म्हणून एक प्रेस आसा तांणी शेणे गोंयबाबाची खुबशीं पुस्तकां उजवाडाक हाडिल्लीं आसाय तूं तांकां एक चीट बरय आनी तांची खंयची तरी पुस्तकां तुका धाडून दिवपाक सांग अशें म्हणून सांगतना शेणे ह्यो आमचे रवींद्र बाब केळेकर तांकां एक चीट बरयता आनी चीट बरोवन एक आठवड्यान कोंकणीचें जैत हें पुस्तक ताका मेळटा तर कोंकणीचें जैत हें पुस्तक ताका पोस्टार मेळटना तो तें पयलीं 2 पानां ताका तो वाचून काडूंक चिके कश्ट येता कित्याक ताका कोंकणींत वाचून अभ्यास नाशिल्लो ताका मराठी आनी एक म्हळ्यार कितें ते देवनागरी लिपीन तुले कोंकणी आनीक शेणे गोंयबाबान देवनागरी बरोवपाची ती एक ऑर्थोग्राफी चिके डिफरंट आशिल्ली चिके चड करून वच वता फरक दाखोवचे खातीर तो वयर तो एक उबो हें घालतालो लायन घालतालो तो शब्द
दाखोवचे खातीर ओपन साउंड्स ओपन न्ही ते दीर्घनिक ह्रस्व दाखोवचे खातीर अकाराचे दीर्घनिक ह्रस्व रूप ते वेगवेगळे दाखोवचे खातीर दीर्घ रूपाचे एस घालता पळय तो ते वच म्हणून बरोवचे कडेन वचे वयर अशें एक स्ट्रेट लाईन घालता अपराईट जावन अशें एक लायन घालता तो सो तसं सगळं ते ऑर्थोग्राफी लागून आनीक संवय नाशिल्ल्यान रवींद्र बाबाक तें पुस्तक पयलीं 2 पेज आसा वाचूंक मातशें कश्ट जाल्लें पूण मागीर वाचीत आसतना ताका तातूंत तान वाडली ताजे बॉन्ड निर्माण जाल्लें आनीक सुटसुटीत आशिल्ली तेगेली ती आमचे शेणे गोंयबाबाची भास वाचतना ताका भयंकर ताका हे येयलें खंयचे इन्स्पायर जाल्लें आनीक असलीं पुस्तकां जी आमकां अशी एक भावना येयल्ली अशें तो सांगता हांगा एक प्रश्न सो हांतुल्यान मागीर रवींद्र बाब कोंकणींतू पुस्तकां वाजूच्या लागलो उपलब्ध आसची आनी बरोवं येता आनी वाचूं येता अशें तागेले मनांत तो बसता आनी मागीर तो मागीर मीरगणिका गोमंत भारती आदी सुरू करता मागीर कांय वर्सां उपरांत हें घडिल्लें स्कुलांसून येयलो उपरांत कांय वर्सां उपरांत मागीर तो वारद्यांसो आसतना हे दोनी नेमाळी आनी मागीर ल्हान ल्हान पुस्तिकां आमचे गांधीजीचे साहित्याचे कोंकणी अणकार हे सगळं तो उजवाडा हाडता तागेले पयले आमी पुस्तकाचे रचना पळयली म्हणजे जाल्यार चड करून ते गांधी साहित्याचे आसा साहित्य वयर आसा वय आतां हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता आमी रवींद्र केळेकराक पळय तागेले एक जीवनी म्हूण एक महात्मा गांधी वयरी मागीरचे एक कालेलकरा वयर एक ताणें पुस्तक बरयलें काका साहेब कालेलकर हे रवींद्र केळेकर नेक्स्ट तागेले गांधी हे पुरे महात्मा गांधीलेची एक चिंतनाचे आनी हे पुरे हे माहिती तशीच काका साहेब कालेलकर गुजराती भोवशा बरयला दिसता गुजराती मराठी हिंदी हे तागेले आमचे ज्ञाननिधीच्या सानिध्यांत हे सगळ्यांची रवींद्र बाबाच्या पुस्तकाचे दुसऱ्या भाशेंत येयल्ले अणकार ओके दुसऱ्या भाशेंत येयल्ले अणकार आता हांव तुमकां एक हे तागेले हात भरपाचे एक फोटो वय हांव तुमकां आतां हांगा एक उडगासा म्हाका प्रश्न विचारतना रवींद्र केळेकर आमकां दोनी नदरेन दृश्टी पडटा एक तो एज अ रायटर आनी एक एक्टिविस्ट जावन आतां आमी फुडले अवतारारी आमी शेणे गोंय बाबा पळयतना शेणे गोंय बाबा तागेले फायटींग रायटिंगान तो करता आशिल्लो तो एक्टिविजमान तो देविल्लो त्या मटाक तातूंत कोणें ना आशिल्ले ताका तितले मुंबईन बसून ताका तें करूंक कश्ट आशिल्ले गोंयांत देवन ताणें तुमी म्हाका सांगिल्लें उडगास ताणें कसलेय एक पत्रांत लेखाचे एक सभेन तूं खंयचे आयकलेले भाशणाचे उलोवपाचे ताका सम दिसनी म्हण जाल्यार ताका ताजे वाद आसा म्हण दिसल्यार तो मागीर वचून ताजे वयर एक लेख बरयतालो आनी छापयतालो मराठीन तशी तो एक येद्राक वचून प्रतिरोध घालतलो न्ही आतां हें तुमकां तुलनात्मक एक नदरेन पळयल्यार रवींद्र केळेकर बाब एक एक्टिविस्ट फायटर आनी एकलो रायटर दोनी व्यक्तिमत्व तुमकां येद्रा दिसतना तातूंत खंयचो रवींद्र केळेकर अत्यंत प्रभावी जावन गोंयाक पावलो म्हूण दिसता दोन्ही पावले दोन्ही रवींद्र बाबाची दोन्ही तोंडां वा व्यक्तिमत्वाचे दोन्ही तास दोन्ही डायमेन्शन्स इक्वली तुका दिसून येता आनीक खास करून रवींद्र बाबूय सांगता आपूण रायटर हे एक्चुअली सेकंडरी आपूण फायटर हे प्रायमरी हे बेस आनीक तो कितें म्हणटा आपूण फायटर आशिल्लो देखूनच आपूण रायटर जालो म्हगेलो फायटिंगाचे एक अंश म्हूण सांगून फायटिंगाचे एक दुसरो बाजू म्हणून हांव रायटर जाला आनी कोणेय म्हाका रायटर म्हणून सांगचे परस हांव फायटर म्हणून सांगचें म्हाका आवडटा अशें तो सांगता आनी ताजे लेखनांत आनी तागेले एक्शनांत तो परत परत ते सांगतालो कोंकणी रायटर ऑल्सो हॅज बी अ फायटर म्हणून बट रवींद्र बाबाचे ते रायटर वर्सस फायटर
આજે તે फिलॉसॉफी तूं समजूची जाल्यार ती अशी ही वॉज ए मॅन ऑफ ऍक्शन तो समाजांत देव न्हू समाजाचे परिवर्तना खातीर समाजाचे सुदारपा खातीर काम केलो मनीस रवींद्र बाबाचे लायफ टायम पळयलें म्हूण सांगीन जाल्यार रवींद्र बाबाचे ते भोंवतणीचो समाज आनीक राज्य प्रदेश ताजी संस्कृती हे सगळ्यांची ऍक्च्युली इट वॉज इन टर्बुलन्स करेक्ट रवींद्र कोंकणी संस्कृती कोंकणी प्रदेश कोंकणी मनीस हांकां सगळें एक स्वतंत्र ज्ञान आशिल्लें एक अस्तित्व नाशिल्लें आनी तें एक 400 वर्सांनी ते दामून उरिल्लें ते घुसमटतालें आनी तो सांगता पांतस्त पुस्तकांत हे बिगिनिंगांत तो सुरवेक सांगता तो आमी ऍक्च्युली घुसमटत आशिल्लीं म्हणून ते पोर्तुगीज राजवटींत हे सगळ्यांची आमचे पॉलिटिकली सोशियली एज्युकेशनली कल्चरली आनी रिलिजियसली एंड इन बाय रिलिजन आमी ऍक्च्युली घुसमटता आशिल्लीं जी आमी सप्रस्ड आशिल्लीं म्हणटना रवींद्र बाबाचे भितर वयल्यान ही परिस्थिती हे वातावरण बदलचें अशें दिसलें तर तातूंत कांय अजाप ना देखून आपणान खंयचे सोदून आपणान वेंचून काडिल्ले त्या पद्दतीन म्हळ्यार त्या गांधीयन मार्गान आनी आपणाक योग्य ज्ञान आशिल्ल्या ते मेथोडॉलॉजीन म्हळ्यार ते प्रज्ञावादान आनीक लेखनाच्या मार्गान रवींद्र बाब हे एक्टिविजम फुडें व्हरतालो आतां गांधी ऍक्च्युली फायट करतालो कशी फायट करतालो इट वॉज नॉट बाय स्वॉर्ड ऑर गन्स वेपन्स यूज करून फायट करना आशिल्लो ताजे वेपन्स विंगडच पद्दतीचे आशिल्ले सो तोच मार्ग आपणावन रवींद्र बाब काका साहेब कालेलकर आनी हेर गांधीवादी लोक गोंयच्या सर्वांगीण ज्ञान आशिल्ले मुक्ती खातीर सर्वांगीण म्हणल्यार जस्ट पॉलिटिकल ज्ञान आशिल्ले मुक्तीची न्ही सर्वांगीण म्हणल्यार तातूंत इकॉनॉमिक ज्ञान आशिल्ली मुक्ती येयली कल्चरल ज्ञान आशिल्ली मुक्ती येयली आनीक पॉलिटिकल ज्ञान आशिल्ली येयली सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय ते सगळे येयले सो हे सगळ्याची म्हळ्यार सर्वांगीण ज्ञान आशिल्ले हे मुक्ती खातीर तांणी गांधीयन मार्ग आपणावन तांणी हें केलें खंयचे फायट केलें आनी ते फायट करपाचे ते एक मेथोडॉलॉजीचे एक वांटो म्हूण सांगून ताणें लेखनाचे उपाय सोदलो और लेखनाचे ते वेपन पेन्नाचे ते तुलिकेचे ते वेपन ते आयुध ते ताणें आपणायलें आनी ताका लागून तो ऍक्च्युली वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हळ्यार सामाजीक सांस्कृतीक राजकरणीय मागीर दुडवा संबंदीत अशी आमच्या जिविताचे वेगवेगळ्या एस्पेक्टाक संबंध आशिल्ल्या विशयांचेर तो बरयत आशिल्लो ते तशें न्ही हें अशें म्हूण सांगून तो ऍक्च्युली ते हें करतालो खंयचें समर्थन करतालो तागेले आमी चड करून एसेस ताणें मस्त बरयले खूब एसेस बरयले आनी इवन जागान तुले संपादकी जावन अशें पुरो एक जागान ताणें विचार प्रचोदक जावन आशिल्ले समाजाक प्रेरीत करता तसले लेख बरयले तागेले साहित्यीक वावर साहित्यीक म्हळ्यार हें एक वैचारीक वावर आनी साहित्यीक वावर म्हूण आमी दोन दवरून घेतल्या री बरप्पा आवडले साहित्यिकांत ताणें आतां महाभारत जो आनी विंगड खंयचे एक ताणें बरयले तागेले क्रिएटीव रायटिंग्स कसो आसा न्ही तशें रवींद्र बाब वाचतालो तें फकत पॉलिटिकल ज्ञान आशिल्लें सोशियोलॉजिकल ज्ञान आशिल्लें हिस्टोरिकल ज्ञान आशिल्लें अशें तूं अमकेंच अशें म्हूण सांगूं जायना तो ऍक्च्युली जिविताच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रां कडेन संबंद आशिल्ले पुस्तकां तो हें करतालो खंयचे वाचतालो तें मनन करतालो तें ऍक्च्युली तो जिरोवन घेतालो ताजे तातूंतले ते विचार तातूंतले ते आयडियाज हे सगळे तो हें करतालो खंयचे जिरोवन घेतालो
आनीक ते जिरोवन घेवचे ते प्रक्रियेन तो ताका मान्य कितें आसा मान्य कितें ना हें तो बरोवन दवरतालो कळ्ळें म्हणटना वाचन मनन आनी लेखन हे सगळ्यांची एक एकमेकाक पूरक हे पद्दतीन तो हाताळतालो अशें आमच्यान सांगूं येता ओके आतां हे वाचतना तो साहित्य वायतालो धार्मिक ग्रंथ वायतालो हिंदू धर्माचेच न्ही तो इतर धर्माचे ग्रंथ वायतालो झोरोस्ट्रियन इस्लाम क्रिस्त ज्युईश अशी वेगवेगळ्या धर्मा कडेन संबंध आशिल्ल्या पुस्तकां वायतालो आमगेल्या संवसारांतल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांत येयल्ल्या सभ्यता ना म्हणून जाल्यार सिविलायझेशन हाजे कडेन संबंध आशिल्ल्या पुस्तकां तो वायतालो ताका 5-6 भासो येतालो गुजराती येताले मराठी येताली हिंदी इंग्लीश अशें कांय भासो येताल्यो ह्या भाशेंतले साहित्य बी तो पोर्तुगीज सगळें तो हें करतालो खंयच्या वायतालो म्हणटना साहित्य वायतालो आनी ताजे मनांतल्या त्या बॉटमांत काळजाच्या बॉटमांत कोंकणी भास वाडोवन कशी हाडूं येता हो एक विचार आसतालोच म्हणटना ताणें वेगवेगळ्या विशया संबंदी वाचिल्लें वेरियस जॉनर्स ऑफ खंयचे बुक्स हे सगळें तो मनन करतना तातूंतलें बरें कितें आसा ते विचार आनी ते साहित्य तो कोंकणींत हाडूं आशिल्लो प्रयत्न करतालो सो हाका लागून तो अणकार करतालो रुपांतर करतालो आनी हे अणकार आनी रुपांतर आनी एक ओरिजिनल जे आशिल्ले तागेले अभिव्यक्ती कोंकणींतले अभिव्यक्ती हे सगळें तो करतना ताजे एकच हेतू आशिल्लो कोंकणी डेव्हलप करप तेची कोंकणी साहित्य वाडोवप दोनी तें आशिल्लें आनी कोंकणी मनशां जागोवप हें सगळें आशिल्लें म्हणटना तो फकत एस्से बरयतालो अशें न्हय रायट फ्रॉम बिगिनींग तागेले ते पुस्तकांचे ते वड तितून बरें दिल्यार 100 पुस्तकांकय चड बरयलां एटलिस्ट 60 परस चड ताणें बरयल्या म्हाका मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे समवेर अराउंड 60 ऑड बुक्स आसा मागीर सान पुस्तकां ताणें खूब बरयल्या आसूं येता फॉर एक्झाम्पल तुगेले महात्मा गांधीले मस्त खूब बरयलां मस्त पुस्तिका आनीक महात्मा गांधीचे जायते लेंथी आर्टिकल्स आनीक पॅम्फलेट्स हे सगळें ताणें कोंकणींत ट्रान्सलेट सगळें न्ही जायतीं ताणें ट्रान्सलेट केलें आसा सो हें सगळें ऍड केलें म्हणून सांगल्यार म्हाका दिसता लागीं 100 लागीं जावूं येता बट माय पॉयंट वॉज ताणें तुळशी म्हणून एक नवलिका ताणें बरयलें आसा आमगेल्या कलांगणांत ताजें नाटक जाल्लें आसा तुळशी तुळशी म्हणून तागेलें ओरिजिनल ज्ञान आशिल्लें एक नवलिका आसा ताणें लाला बाला मागीर मुक्ती अशी म्हणून नाटकां ताणें रुपांतर केल्लीं आसात चड करून युरोपियन नाटकाचें ताणें हें केलें खंयचें वेंचून काडून तें ताणें कोंकणींत हाडल्यान ताणें शेणी गोंयबाबान मोलियर हाडलें आनी शेक्सपियराचें हाडलें तशें ताणें बी युरोपियन भासांतलीं कांय नाटकां आनी साहित्य अणकारून हाडचें जाल्यार अणकारून हाडून ना रुपांतर करचें जाल्यार रुपांतर करून ताणें हाडलेलें आसा एस्पेशली मुक्ती आनी लाला बाला सगळें एक्चुली ताणें केलेलीं रुपांतरां अशीच ताणें हें केलें खंयचें स्वतंत्रपणान ते खंयचे कॅटेगरीन घालचें म्हूण तुका डावट दिसता फॉर एक्झाम्पल तुगेले ब्रह्मांडाचें तांडव ब्रह्मांडाचें तांडव एक्चुली तूं नक्षत्र विद्या म्हूण सांगूं येता खगोळशास्त्र म्हूण सांगूं येता एक्चुली तो जस्ट इमॅजिन आमगेले भारतीय साहित्यकारां मध्ये असले एक कसं म्हणूं येता हॉबी आशिल्लो मनीस अप्रूप आसताले सकाळचे एक
फांत्यार उठान फांत्यार उठावन तुझे वीक्षण करता नक्षत्र व्यूह पळोवप नक्षत्र आयडेंटिफाय करप ते कॉन्स्टिलेशना आशिल्ले अभ्यास करप ताजे विश्लेषण करून पुस्तक बरोवप हे असं कितले जाणांनी केल्या पूण आमच्या कोंकणींत रवींद्र बाब केळेकरान हे नक्षत्र विद्येच्या ऑब्झर्वेशनांतल्यान नक्षत्रांच्या अनेक नक्षत्र समूहांच्या वीक्षणांतल्यान ते सगळें पळोवन ताणें अमके नक्षत्र अमके कडेन अमके वेळार येता ताजे कॉम्बिनेशन अशें आसा ताजें नांव अशें हे सगळ्यांची शास्त्रीय पद्दतीन अभ्यास करून ताजे खंयचे वेगवेगळे नक्षत्र विद्ये संबंधीत पुस्तकाचे अभ्यास करून ताजे आधार घेवन ताणें हे बरयल्लें आसा तशीच भारतीय संस्कृती रायट फ्रॉम बिगिनिंग टू विसाव्या शेंकड्या मेरेन ताजे पासून आसलेले तागेले ऑब्झर्वेशन्स ताणें पुस्तक रुपान हाडलें आसा आमगेले हिंदू समाजात हिंदू धर्मा पासून तागेले अभ्यास आसा आनीक ते विश्लेषण करून ताणें बरयल्ले आर्टिकल्साचे पुस्तक आसा हे आमचे सादारण आमगेले हिंदू लोकां मदें कर्मकांडाचे व्हडलो एक प्रभाव आसा ओके कर्म केल्या ताजे तुका कर्म आनी कर्मफळ हे आमगेले जिविताचेर इतले प्रभाव घालेलो आसा पूण रवींद्र बाबाचे तकलेंत आनी एक विचार आयलो प्रज्ञावाद सो तो विदुर नीती धम्मपद बौद्धिस्ट बुद्धाचे धर्मपद आनीक भगवद्गीतेंतले प्रज्ञावाद हाजे स्टडी करून ताणें एक पुस्तक बरयलें आसा प्रज्ञावादाचे तिनी कसंके म्हणून सांगून एक म्हाका याद येना तीन ग्रंथ प्रज्ञावादाची अशी कितें ताजे नांव आसा याद येना सब्जेक्ट टू करेक्शन्स माय पॉयंट इज अशी वेगवेगळ्या विशयाचेर ताणें बरयलें आसा यू विल बी सरप्रायज्ड टू नो बिगिनिंगांत तुवें ताजो उल्लेख केला जी वार्द्यांत राबोवन तुगेले राष्ट्रसेवा आनीक गोंयचे जुजा खातीर काम करीत आसतना जी ताणें गांधीन पद्दती आपणायली म्हणून सांगलें आनीक गांधीन बरयल्ले कांय जायत्या पुस्तकांचे ताणें अणकार केल्लो अशें हें बी हांवें तुका सांगिल्लें आसा म्हणटना गांधीयाना ऑर गांधी साहित्याचे ताणें कोंकणींत हाडून प्रयत्न केल्लो आसा हिंदू धार्मीक ग्रंथाचे वा हिंदू फिलॉसॉफीचे आनी हिंदू सिव्हिलायझेशनाचे अभ्यासपूर्वक ज्ञानशील ताणें पुस्तक बरयलें आसा आमची कोंकणी कोंकणी मान्य अनेक तुमकां त्या संदर्भार एक उडगा म्हणजे तुमगेले मनाक काडता ताणें बहुभाषीक भारतांत भाशेचे समाजशास्त्र म्हणून नाही तेच कडेन पावतालो हांव कोंकणी मराठी वाद कोंकणी एक भास की उपभास आनी कोंकणी भास जाल्यार ते कोंकणी भाशेक विकासाच्या मार्गार कशी पावप हे सगळ्यांची ताणें हें करून खंयचे विचार करून त्या खातीर ताणें पुस्तक बरयलें आसा नवी शाळा अशें एक पुस्तक एक्चुअली तें एक ट्रान्सलेशन एक गुजराती पुस्तकाचें ताणें ट्रान्सलेट केलें नवी शाळा म्हळ्यार आमगेले शालेय क्रमांत स्कूल कॅरिक्युलमांत कसलो बदल हाडूं येता कसली सुदारणा हाडूं येता म्हळ्यार विशयांत एक एक गुजराती मनशान एक बरयलें पुस्तक त्या पुस्तकाचें आमकां फायदो जातलो म्हूण सांगून नवी शाळा म्हणून ते पुस्तकाचें भाशांतर करून रवींद्र बाबान तेन्ना इन द बिगिनींग ताणें उजवाडा हाडल्या सिमिलरली कोंकणी खातीर ताणें अक्षरमाळेचें एक पुस्तक हें केलें आसा खंयचें उजवाडा हाडलें आसा कोंकणी शिकोवपा खातीर
टेक्स्ट बुक शी ताणे हें केल्या निर्माण केलें आसा. कोंकणीचे राजकारण आसा न्ही, कोंकणीचे राजकारण सामकी जी हांकां कळोवचे खातीर कोणाक आमच्या महाराष्ट्रीयन्साक कळोवचे खातीर ते तू सांगिल्लें तें पुस्तक बहुभाषिक भारतांत भाशेचे समाजशास्त्र तें एक्चुली तें आमगेले कोंकणी भाशा मंडळांत कोंकणीन ताणें केल्लें व्याख्यान तें. बट महाराष्ट्रीयन्सा खातीर भाशेचें समाजशास्त्र म्हणून ताणें आनी एक ताणें एक बरयलां असो दिसता म्हाका. आनी एक कोंकणी एक्टिव्ह इवन शाळेंत कोंकणी कित्याक म्हणून तुमी करेक्ट देवनागरी कित्याक म्हणून बरयल्या बरी, शाळेंत कोंकणी कित्याक म्हणून ताणें बरयल्या. हय, शाळेंत कोंकणी कित्याक म्हणून बरयल्या. अशी कोंकणीचे एप्लिकेशन, कोंकणीचे स्प्रेड वा प्रसार ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कशी हाडूं येता म्हणून लोकांक पटोवन दिवपा खातीर, कन्विन्स करचे खातीर रवींद्र बाब केळेकरान अशें मस्त बुक्स बरयला आसा. म्हणटना रवींद्र बाब केळेकराचे ते बरपावळीचे लिखीत साहित्याचे डायमेन्शन्स आनी वैविध्य पळयलें म्हणून सांगें जाल्यार इट इज व्हेरी लार्ज. कळ्ळें तुका? ते एज्युकेशनल वय, ते फिलॉसॉफिकल वय, ते एनालिटिकल वय, ते सोशियोलॉजिकल वय, ते पॉलिटिकल वय, अशी आनी लिटररी वय आनी तातूंत ट्रान्सलेशन येता आनी अशी मस्त येता. म्हणटना अशी वेगवेगळे तुका वैविध्य, जायते वैविध्य तुका आमगेले रवींद्र केळेकराले साहित्यान तुका दिश्टी पडटा. आतां आमी तागेले इवन पत्रिकोद्यमी जावन एक पत्रिकोद्यमी म्हणचे बदला एक पत्रिका कर्त जावन ताणें तागेले जाग मुख्य जावन आमकां ताजे पयलीं मीर्ग मीर्ग आनी गोमंत भारती तेंपरा केला. बिगिनिंगांत मीर्ग आनी गोमंत भारती आनी त्या उपरांत मागीर जाग. जागाचे संदर्भार हांव जाग इत्याक पर्टिक्युलरली हांव उल्लेख करता म्हळ्यार जागा तसलो एक प्रयोग, जागा तसलो एक एक्सपेरिमेंट जाग ते तेदन केला ताणें. नाही, खरें म्हळ्यार जाग एक्चुली सुरू केलेलें आनी एडिट केलेलें रवींद्र बाब केळेकरान न्हय. म्हाका दिसता एडिटोरियल रवींद्र बाब केळेकर बरयतालो, बट एक्चुली तें सुरू केल्लें आनी चलयल्लें तें सुमन केळेकरान. ओके. हय, रवींद्र बाबाच्यो म्हाका दिसता बापोल्यो दिसता म्हाका. ते रिलेशन म्हाका सारकें कळना. बट ते ताका एक विंगड लेवल ताणें दिल्लें म्हूण म्हाका दिसता रवींद्र केळेकरान. ते एक इंटलेक्च्युअल जावन आशिल्ले डिस्कोर्स, डायलॉग्स, एक खाली एक साहित्यीक नदरेन मान न्हय. जाग आमी पळयतना आमकां इवन मागीर जाल्यार इवन आमगेले तागेली भाची माधवी सरदेसायान चलयतना जाल्यार आमकां दिसता आशिल्लें वरलेल पुराय भाशेंत आमी कितले मॅगझिन्स पळयताची त्या भाशे मॅगझिना पशी एक मुष्टी वयर आसा म्हळ्यार एक आमकां भोगतालो. म्हळ्यार जाग एक जागाची जावन आशिल्ले एक कांय दुबावना. कित्याक ते टायपाचे स्टँडर्ड आसा न्ही. एक एडिटर म्हणटना ऑर एका मॅगझीन चलोवपी म्हणटना संपादकीय बरोवपी म्हणटना तितलो नॉलेज आशिल्लो, तितलो प्रज्ञावंत ज्ञान आशिल्ले एका मनशाचे हातांत ते वचूंक जाय. तें रवींद्र बाब केळेकरान दाखोवन दिल्या. इनफॅक्ट कोंकणींतले एकमेव ज्ञान आशिल्ले एक नेमाळे म्हणून सांगल्यार जाग. आनी तें बी रवींद्र बाब केळेकराचे आनी माधवी सरदेसायाच्या हातांत एक एडिटर कशें आसूंक जाय ते पद्दतीन तांणी ते तांगेले पिरियडांत हे मॅगझीन चलयलें, हातूंत कांय दुबाव ना. इनफॅक्ट म्हाका जस्ट इमॅजिन इलस्ट्रेटेड विकलीचो तुगेलो यो कोण आमगेलो कुशवंत सिंग, एम.ई. कामत ना म्हणून जाल्यार मलयाळमांत कितले तरी एडिटर्स, तुगेले कन्नडांत तुले मराठीन तुले एडिटर्स हे सगळें पळयन सांगेन जाल्यार तेच स्टँडर्डाचे तेच स्टँडर्डाचे तेची पावंड्याचे एक एडिटर्स आमकां जागाक मेळ्ळे म्हणून सांगतना आमकां खूब आनंद जाता.
रवींद्र केळेकर बाबाच्या विषयावर उल्लेख झाला रे वय. रात दीस पावस ना वय. एक मिनिट रवींद्र बाबाचे अंतो खंयचे जाग सुरू केल्ल्यानी चलेले आनी कोणी असो पुरो बट रवींद्र बाबान ताजे संपादकीय तागेले एटलिस्ट म्हाका दिसता की 30 वर्साच्या काळान 30-35 वर्साच्या काळान ताणें जागाचे संपादकीय बरयल्या आनी ताजे स्टँडर्ड उच्च पावंड्यार दवरले हातूंत कांय डावट ना अपार्ट फ्रॉम दॅट सुनापरांत आनीक हेर मॅगझिन्सांतू आनीक तो खंयचे तुगेले दिसाळ्यांतूय बी ताजे पिरियॉडिकल जे आशिल्ले कॉन्ट्रिब्युशन आसतालें हें आमी आनी आमी ते सांगता ते आतां आमी रवींद्र केळेकर बाबा आमकां एक अनेक व्हड एक देण दिवन गेला आनी एक पंक्ती म्हळ्यार एक वाट दाखोवन गेला कोंकणी साहित्याचे एक उंचायेचे शिखराक ताणें पावयला ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्काराचे तागेले तस्वीर हांगासर आमकां अत्यंत रोमांचक जावन आशिल्ले क्षण कोंकणी साहित्याचे चरम स्थितीक एक वचून ताणें ते एक्टिविजम तागेले आनी तागेले लेखक साहित्यीक वावर तितले वयर ताणें पावयले आमकां मस्त एक अभिमानाचो विशय ताणें ताका मेळ्ळेले 2010 भितर ताका प्रदान जाल्ले बहुशा 2006 तागेले घोशीत जाले 2010 वर्स 2010 वर्साक ताका प्रदान जालें ते महाभारत तागेले अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक कृती वन ऑफ दी एक आनीक आमकां एक विश्व कोंकणी केंद्र एक भरम कसं म्हळ्यार तागेले वेळे वयल गुलो पुस्तकाचे अणकार वामन मामान मस्त श्रम घालून कलायडोस्कोप हे हांगाचे मुंबयचे पॉप्युलर प्रकाशनांत तर्फेन तेन्ना आमगेले वामन मामाक दुड्ड ना ताणें पॉप्युलर प्रकाशना मामाक ताणें हें कोर न्हू वत्ताय कोर न्हू हें पुस्तक एक कोंकणीन आशिल्लें इंग्लिशान कोरून अणकार कोरून केलेले ते एक तावळ सांगता आशिल्लो वामन माम हें एक सना एक आमगेले तर्फेन एक हळिलू सेवे म्हूण कन्नडान नो डावट कित्याक ज्ञानपीठ पुरस्कार हावेरी आशिल्ले एक भारतांतल्या सगळ्या भासां पैकी ज्ञानपीठ पुरस्कार एकच लेखकाक मेळटा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक भाशेक मेळटा ओके रेकॉग्नायझेशन प्रत्येक भाशेक मेळटा ज्ञानपीठ पुरस्कार तशें ना एक वर्सा एकच भाशेचे लेखकाक मेळटा म्हणटना रवींद्र बाब केळेकरान कोंकणीक हो ज्ञानपीठ पुरस्कार जोडून दिलो म्हणून सांगयचे आमकां सगळ्या कोंकणी मनशांक अभिमानाचे विशय तशी ज्ञानपीठ आमचे रवींद्र बाब केळेकरान कोंकणीक खंयचे पदवी खंयचे पावंड्यार पावोवंक जाय अशें तागेले विचारांत आशिल्ले तें पळोवचें आशिल्लें ताका भाग्य मेळ्ळें हें बी आमकां आनंद जाता रवींद्र बाबाचें एक सपन आशिल्लें तें कोंकणी भाशेक भारतीय श्रेष्ठ भासांच्या पंक्तींत व्हरून बसोवचें अशें ताणें 5 पुस्तकां हें केल्लें आसा कोंकणी स्वतंत्र भास म्हणून खंयचे साहित्य अकादमीन घोशीत केल्ली वय आनी साहित्य अकादमीचे कोंकणी खातीर आशिल्लो पयलो पुरस्कार रवींद्र बाब केळेकराक मेळ्ळो तें वय साहित्य अकादमीचे कोंकणींतले पयले फेलोशीप मेळिल्ले रवींद्र बाब केळेकराक तें वय बट रवींद्र बाबाच्या सपनांतले ते कोंकणीक हेर विकसीत भासांचे पंक्तींत व्हरून बसोवप हें सपन आसा न्ही तें सपन रवींद्र बाबाच्या साहित्याक लागूनच साक्षात्कार जाल्लें हें कळटना आमकां एक्चुली खूब आनंदी जाता अभिमानी जाता आनी रवींद्र बाब केळेकराक खूब आनंद जाला हातूंत हांव तांचे तोंडांतल्यान हांव आयकलां दोनी साम्य आमकां दिसून येता 92 ताणें तागेलें एक्टिविजम राबयलें कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलें आमकां केंद्र साहित्य अकादमी आनी 8वे वळेरी कोंकणीचें स्थानमान मेळ्ळें आजीक हांव एक्टिविजम राबयता हांव रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिविजम ज्ञानपीठ 2010 थोडे दिसान तो अंतरलो हे कितले साम्य अंत भितर आसा म्हणून आमकां दिसता आजी तागेले एक जावनूय भांगरा दिसू तागेले उडगास काडचे दिसू
गोकुळदास माम तुम्ही इतली वेळ आमगेलो तागेले याद वांटून घेतले तागेले विशयार तुमगेल माहिती घाद अस ते इतली पुराय आनी मस्त विषय आसा तागेले दीस रात आमी उलयत तागेले प्रत्येक पुस्तक विश्लेषण करूक तागेले एक दर एक पुस्तका खातीर आमी एक वॉर्नावर करूं जाता तितले मॅटर आसा तशी ह्या विशयार आमकां मस्त खूब आनंद जाला हेचे दिसाचे एक ह्या वार्तालाप हे विशयार तुम्ही तुमगेले वेळ इतलो आमकां दिलो ताजे खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमगेल्या वीक्षकांक इतलो वेळ तुम्ही ह्या कार्यक्रम पळयला तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी अशीची वाडत राबो रवींद्र केळेकर वापस येवो रवींद्र केळेकर तसलो आनीक खूब जेवोची कोंकणींत म्हणून आशेता सगळ्यांक नमस्कार.